मुरगांव म्हालान राष्ट्रीय महामार्गाच्या 500 मीटरा अंतर्गत 496 बारांचो आस्पाव आसा। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक लागून गोयच्या पारंपारीक व्यवसायाचेर हावळ येतली। तशेंच गोयच्या पर्यटनाकूय हाचो मार बसतलो म्हण बारधनी कागाळ करतात। हाचेर सरकारान योग्य तो उपाय काडचो म्हण मागणी बारधनी करतात। RDX खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। First I want to get clarification, what is a highway? Whether highway has speed breakers and whether they got limit, how many lanes has, and does the highway enter the city? Because everywhere in the world, once the highway is entering the city, it's not called highway, it's city road. This one is called Swatantra Path. Path doesn't become a highway just because somebody wants to make it highway. No, if it is become highway as per them, whoever that smart ass is, then we have to know that if it is a highway. बाराचे जायते बाकीचे धंदे डिपेंड असतात, लाईक फिश, देन वेजिटेबल्स, चिकन, ताका इफेक्ट भरपूर येतलो. तो कितें म्हणटा गव्हर्मेंटान कितें करता तुमी? आता गव्हर्मेंट न्यू गव्हर्मेंट फॉर्म जाता तो आता कितें एक्शन घेता तें चोवपाचें. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आमकां डायरेक्शन येयलें की जी लिकर शॉप्स विदीन 500 मीटर रेडियस ती हितून अलॉंग नॅशनल हायवे स्टेट हायवे तेजे भितर येता ती आमी मेजरमेंट करपाची आनी तेजो रिपोर्ट आमी फॉरवर्ड करपाक सांगले. तशेंच आमकां आमचे हायर ऑथॉरिटी आमचे एक्सायज डिपार्टमेंटान आमकां डायरेक्शन केल्लें आसा की एक टीम कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. ते टीम फॉर्म तालुका लेवल टीम फॉर्म केल्ली आसा आनी ते टिमी प्रमाणे आमी काल इन्स्पेक्शन सगळें रिपोर्ट केल्लो आसा आनी रिपोर्टा प्रमाणे आमकां नियरली सुमार 496 ही लिकर प्रिमायसीस दीस कम्स विदीन 500 मीटर ऑफ रेडियस इन ऑल 3 नॅशनल हायवेज इन मार्गांव तालुका. जर लायसन्स रिन्यू करपाक कितें आमी आतां हो रिपोर्ट आयज आमी सगळो आमचे हायर ऑथॉरिटीक फॉरवर्ड केल्लो आसा आनी फुडलें कितें आसा तें डायरेक्शन आमी जस्ट वेटिंग फॉर द फर्दर डायरेक्शन फ्रॉम हायर ऑथॉरिटी टू रिन्यू द लायसन्स. सो फार द हायर ऑथॉरिटी इन्फॉर्म अस just hold on till the further instruction comes from there. So I'm just waiting for the further instruction from my higher authority. आमकां इफेक्ट जातलो न्हू कित्याक आमचे स्टाफ आहा आनी आमचे सगळें तेच्यारच चलता. बिझनेस आमचो आतां कितले वर्सां जाले, एक 15 वर्सां पासून आमी बिझनेस करता. होच त्याच बिझनेसान आमी आहा आनी हो स्पॉट आमचो आहा तो ट्युरिस्टां लागून आहा. आमगे बोकमाळे बिचा लागूच पडटा, तेका लागून ट्युरिस्टच आमचे चडशे येता न्हू ट्युरिस्ट. आनी जर ट्युरिस्ट हे बंद जाले जाल्यार ट्युरिस्ट काय येवपा ना आनी हेच्या मुखार गोंयान आनी काय ना न्हू. पयलीं मायनींग बंद केली, आतां हे बंद केले जाल्यार आमी आनी वचपाचे खंय आनी बाकी बिझनस आमचे वायन शॉपाक इफेक्ट पडले जाल्यार बाकी सगळे बिझनसीचेर इफेक्ट पडटाच.